दोनापावला म्हापसा उपरांत आता बायणा एका फ्लॅटात 7 जणांनी दरोडो घालो. चामुंडी आर्केड इमारतीच्या 7व्या माळयेर रावपी एका फामिलीच्या फ्लॅटात घुसून 7 अनवळखी मनशांनी हो सशस्त्र दरोडो घालो. जनेलाचे ग्रिल्स कातरून हे चोर फ्लॅटात भितर सरले. चोरांनी भांगराच्यो वस्ती रोख रक्कम फारावन व्हेल्ल्याची माहिती मेळटा. ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जातले. हे अलायन्स फकत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक न्हय तर फुडें आसतले. भाजपाक हरयतले जाल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हे फकत ऑपोजिशनान आसचे ना, ते सत्तेरूय येतले. ही महाआघाडी सत्तेर येवन गोंयकारांच्या अस्मितायेचो आवाज जातली, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फादोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. गोंयची अस्मिताय म्हळ्यार गोंयकारपण हें चड गरजेचें आसा, अशेंय विजयाचें म्हणणें. जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. पयलीं 13 डिसेंबराक जावपा आशिल्ली जिल्लो पंचायत वेंचणूक आतां 20 डिसेंबराक जातली. पंचायत सचिवान नवी तारीख जाहीर केल्या. SIR म्हळ्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्या कारणान जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची म्हूण मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सरकारा कडेन विनंती केल्ली. मिठागरांचे संवर्धन करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मिठागर संवर्धन मजत आनी पुनर्जीवन ही येवजण चालीक लायली. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान मिठागरांचेर लक्ष केंद्रीत करपी समिती वांगडा खासा पयली बसका घेतली. ह्या उपक्रमांतल्या पारंपारीक मिठागरांत सुदारणा जातली, तशेंच मिठागर धन्यांक अर्थीक मजत जातली. पारंपारीक मिठागरां फुडाराक नश्ट जावची न्हय म्हूण ही येवजण चालीक लायल्या. फोंडेच्या प्रणव नायकान बंगळुरात जाल्ले WPC ओपन नॅशनल्स 2025 पॉवर लिफ्टिंग अँड डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपात नवो राष्ट्रीय विक्रम करून 2 भांगरा पदकां जिखलीं. पूण गोंयचे कांय खेळगडे अर्थीक कारणांक लागून सदांच फाटीं उरतात. तशेंच सरकाराचो लेगीत शून्य तेंको आशिल्ल्यान खेळगड्यांक ह्या वेळार खंत उक्तायली.
मोर्जे दर्यार भोंवतले जाल्यार शॅक्सवाल्यांनी खाटी घालून पुराय दर्या चडयल्ल्याचें चित्र सध्या मोर्जे पळोवपाक मेळटा। दर्याच्या ल्हारांक तेकसर शॅकवाल्यांनी ह्यो खाटी घाल्यात। जाय तश्यो खाटी घालपाक पर्यटन खात्यान ह्या शॅकवाल्यांक मेकळीक दिल्या काय असो प्रस्न उप्रासता। दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम्स आनी शौचालयां हे सारक्यो मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नात। मात आतां बेकायदेशीर गजालींचेर लेगीत कोणाचें नियंत्रण उरूंक ना काय असो प्रस्न सध्या मोर्जेत उप्रासला। राष्ट्रीय शिक्षण आणि राष्ट्रीय खेळाक धोरण ही दोन्ही धोरणां खेळाच्या क्षेत्रात व्हडा प्रमाणात मजत करतले अशें आदलो केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें। खेळा क्षेत्रांतल्या सुविधांचो खर्च 600 कोटी रुपयावेल्यान 3000 कोटी मेरेन वाडला। तशेंच पुराय देशात सुमार 1100 परस चड खेलो इंडिया केंद्रां आसात अशी माहिती अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली। $4.5 लाखांपरस चड रुपयांची ऑनलायन फसवणूक करपाच्या प्रकरणात मध्य प्रदेशातल्या दुबावित तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। शुभम कैलासचंद्र राठोड अशा ह्या दुबावित आरोपीचें नाव जावन आसा। दिवचलच्या मिलिंद गोरे हाका तोपी घालपी हो दुबावित पुलीस पंखणीत आसा। फसवणुकीचो हो प्रकार फाटल्या मे आनी जुलै म्हयन्या मजगती घडिल्लो जाल्यार मिलिंद गोरे हांणी हे विशीं 11 ऑगस्टाक दिवचल पुलिशेंत कागाळ केली। पुलिशेन BNSच्या कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो। बागा कळंगूट दर्यादेगेर हैदराबादचो पर्यटक तरणाटो बुडपाची घडणूक घडली। शेख परवेज अशा 23 वर्साच्या तरणाट्याचें नाव जावन आसा। शेख परवेज आपल्या 5 इश्टां सयत गोंयांत आयिल्लो तेन्ना कळंगूट दर्यादेगेर पेंवपाक गेल्ले कडेन ही घडणूक घडली। मजगती परवेज ह्या इश्टाक पाटोवपाक पुलीस तशेंच जीवरक्षकांक येस आयले। शेख परवेज हाचो पुलीस आनी जीवरक्षक सध्या सोद घेतात। इफ्फीच्या उक्तावणा खातीर 20 नोव्हेंबराक पणजेंतल्या सरकारी कार्यालयांक दनपारा उपरांत सुटी आसतली। सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला। दनपारा मेरेन सरकारी खाती महामंडळां स्वायत्त संस्था उक्ती आसतली। दनपारा उपरांत तांकां सुटी आसतली। ही सुविधा फकत पणजेंतल्या कार्यालयां खातीर आसतली। हेर सगळ्या शारांतली सरकारी कार्यालयां दिसभर सुरू आसतली।
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। मंगळारा सकाळी तामिळनाडू मदुराय लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका दादल्याक मरण आयलें। मेल्या म्हायती प्रमाण एक जोडपे खंय दुचाकीचेर वताले तेन्ना मदींच कुत्रो आडवो आयिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी दादलो पडलो आनी ताका मरण आयलें। जाल्यार ताचे बायलेक दुखापत जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर भरती केला। फुडलो तपास सुरू आसा। मंगळारा सकाळी गुजरातच्या अरवल्ली जिल्ह्यात एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या। एका धांवते अँब्युलन्सीक खंय अचकीत उजो लागलो। ह्या घडणुकेत 4 जाणांचो जीव गेलो। दोतोराचो धरून नव्याच जल्माक आयिल्ल्या कुकुल्याचो लेगीत जीव गेलो। हो उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना। मंगळारा सकाळी लखनौ आग्रा एक्सप्रेसवेचेर एका प्रवासी बसीचो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात 3 दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार हेर 25 जाणांक दुखापत जाली। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण बसीचो तोल गेलो आनी बस उमथली। ही बस प्रवाशांक घेवन दिल्लीच्यान गोरखपूर वताली अशें कळटा। दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या कानपूरच्या एका हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पंजाब जलंधरात सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या। या सप्तकात डेंग्यूचे भरपूर प्रमाणात दुयेंती नोंद जाल्ल्यान लोकांमदीं भंय पातळ्ळा। तशेंच कांय जाणांक हॉस्पिटलांत लेगीत भरती केल्यात। अचकीत हवामान बदलाक लागून हे दुयेंती वाडल्यात असो भलायकी अधिकाऱ्यांचो अदमास आसा। मजगतीं दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची। कसलीय लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्रा चिरेखंड कोसळिल्ल्या सुवातेचेर अजूनय सोद मोहीम सुरूच आसा। आतां मेरेन 5 कुडी भायर काडपाक तांकां येस आयला। कांय दीस पयलीं उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्रात चिरेखंड कोसळपाची घडणूक घडिल्ली। ह्या घडणुकेत 6 कामगारांक मरणूय आयिल्लें। अजूनय कांय कुडी मेळपाची शक्यताय आसा।
मंगळारा सकाळी दिल्लीच्या 2 शाळांनी आणि 3 न्यायालयांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची मेल एका अनवळख्या मनशान धाडली. हे विशीं कळटाच शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग विद्यार्थ्यांक लागसारच्या जाग्यार तात्पुरते स्थलांतरीत केले. तशेंच शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केले. तशेंच न्यायालयातले सगळे लोक थंयच्यान बेगोबेग भायर सरले. उपरांत ही वावडी आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें. आसगांव बादे हांगा भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान सोरो जंक्शन वाठारांत 3 दिसां खातीर येरादारी बंद दवरतले. प्रवाशांनी हंजुणा, वागातोर आनी आसगांव वाटेच्यान शिवोले, मांद्रे वा फुडें वचपी लोकांनी वागातोर पेट्रोल पंप बादे रस्त्यावयल्यान प्रवास करचो. तशेंच शिवोली सावन हंजुणा, कळंगूट वा फुडें वचपी प्रवाशांनी मार्णा, म्हापसा, आसगांव वा शिवोलीवाडी मार्गावयल्यान वचचें असो सल्लो येरादारी पुलिसांनी दिला. तशेंच लोकांनी मातशे पाशियेस काडचे असोय उलो तांच्यांनी मारला. हवामान बदल कृती आराखडो रोखडोच चालीक लायतले. सैमाच्या संवर्धना खातीर वेगवेगळ्या खात्यांनी समन्वयाची गरज आसाच ते भायर लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. हवामान बदला संदर्भात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रालयात संबंधित खात्यांच्या मुखेल्यांची बसका घेतली. तशेंच जैवविविधताय मंडळाची मंत्रालयात बसका जाली. आमदार आनी वेगवेगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांच्या सहकार्यान जैवविविधताय कृती आराखडो चालीक लायतले. हो आराखडो चालीक लावपा खातीर कृती समित्यो स्थापन करतले. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उबारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो. हे सुवाळ्याक सुमार 25 ते 30 लाख भाविक हाजीर रावतले. 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या भव्य मूर्तीचे उक्तावण जातले. ह्या मूर्तीचे सध्या अर्धे काम पुराय जाला. ह्या उत्सवाची तयारी सद्याक झुजा पावण्यार सुरू आसा. तशेंच फाटले 2.5 वर्सां सावन ह्या सुवातेर काम करपी कामगारांची रगत तपासणी जाता म्हणून आयोजकांनी सांगलें. मडगांव नगरपालिकेन आतामेरेन 105 भटक्या जनावरांक ताब्यात घेतल्यात. जे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय सायनबोर्ड लायतले. भटकी जनावरां सापडली जाल्यार लोकांनी पालिके कडेन संपर्क सादचो म्हणून सूचना दितले. लोकांनी कळीत केले उपरांत रिकव्हरी व्हॅन त्या सुवातेर वचून भटक्या जनावरांक व्हरतले अशें पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान सांगलें. भटकी सुणी आनी गोरवांचो प्रस्न सोडोवपा खातीर नगरपालिकेन मंगळारा बसका घेतली. ह्या बसकेत भौशीक बांदकाम खातें, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच येरादारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले.
मोहळारा अन्न आणि वखदा प्रशासनान कानोळेच्या कांय दुकानांची आणि कांय हॉटेलांची तपासणी केली. त्या वेळार नितळसाण नाशिल्ल्या एका हॉटेलाचेर धाड घाली आणि ते बंद उडयलें. जाल्यार हडफड्यांत 4 दुकानां बंद उडयलीं. मेले म्हायती प्रमाण कसलेच परवाने नासतना आणि नितळसाण नासतना खाद्यपदार्थ तयार करून दिताले अशें कळटा. तांकां कांय दंडूय दिल्यात. मोहळारा सकाळी अरुणाचल प्रदेशाक 3.6 मॅग्निट्यूडाचो भूकंप जाणवलो. हो भूकंप जालो तेन्ना सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. तशेंच खंयच्या इमारतीचेय बी कांयच लुकसाण जावंक ना. फकत हो भूकंप सकाळी 6 वरांचेर सुमार जाणवलो. सोमारा सांजे तामिळनाडूच्या वेगवेगळ्या भागांनी उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान हवामान खात्यान तामिळनाडूच्या 8 जिल्ल्यांनी फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. रातभर भरपूर पावस पडिल्ल्यान थळाव्यांचें जनजीवन विस्कळीत जालें. देखून फुडले कांय दीस लोकांनी गरजे शिवाय भायर सरचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. दात जर दिसपट्टे साफ दवरत जाल्यार काळजाचें दुयेंस वा डायबिटीस वाडपाची शक्यताय खूब कमी आसा. दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण चडशे काळजाचें दुयेंस दात साफ न दवरिल्ल्यान जाता. कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दात ब्रश करचे. कसले बारीक कुस लेगीत दातांत शिरकून उरले जाल्यार ते मोठ्यार पडपाची शक्यताय आसा. आदिसाराक भारतात तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचें प्रमाण सापडपाक लागल्यात. इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सापडप ही चिंतेची गजाल थारता. हे सगळे अवलंबून आता दिसपट्ट्या आहाराचेर आनी सारकी न्हीद नाशिल्ल्यान. भुरगे भायले खाण खातात आनी उपरांत तांकां ते माल थारतात. तेलाचें खाण खावप, व्यायाम ना, हे सगळे जर वेवस्थीत नियंत्रणात दवरीत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता म्हणून दोतोरांचें म्हणणें.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात।